नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। म्हापशा करसवाड्यार सकाळी ॲक्सिडेंट, ड्रायव्हर आणि कंडक्टर दोग जाण गेले, 25 जखमी। पेडणे सावन येतले बसीक वॅनीचो धपको, जखमीक घाले जिल्लो हॉस्पिटलांत। कुंकळे मोटरसायकल आणि नुस्तें व्हरपी गाडयेमदल्या अपघातात तरणाट्याक मरण, लोक चाळवले। पुलिसाच्या बॅरिकेडाक लागून अपघात, पुलिसाक घालो मार, गाडयो फोडल्यो। मालवण गेल्ल्या गोंयच्या नुस्तेकाराक थंयच्या नुस्तेकारांनी बडयले, बोटीतले जाळे धरून सगळ्या सामानाची लायली वाट, कोटभराचे लुकसाण। गोंयचो मंत्री विशय काडटलो महाराष्ट्राकडे। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सा खातीर गोंयची वट्ट 5200 भुरगीं बसल्यात GCETक। भुरग्यांचो आंकडो वाडलो 50%। सेंटराय वाडली, 12 सेंटराचेर चल्ल्या GCET। चौगुले हायर सेकंडरीत अंदू सावन 11वी बंद, फुडल्या वर्सा सावन 12वी बंद। मडगांवात 4 हायर सेकंडरीनी सायन्स डिव्हिजन वाडोवंक मागल्या मान्यताय, चौगुलेचो स्टाफ बाकीकडे। आणि गोंयचो उदेतो फुटबॉलर रोमियो फर्नांडिसान केलो इतिहास, ब्राझिलियन क्लबाक खेळून रोमियोन उगडली गोंयच्या खेळगड्यांक फुडाराच्या संदीची दारां। खबरो विस्तारान। म्हापशा करसवाड्यार सकाळी जाल्ल्या ॲक्सिडेंटात दोग आगताक गेले, 25 जाण जखमी जाल्यात। पेडणे सावन येतल्या पॅसेंजर बसीक इको व्हॅनीन स्पीडीर धपको दिलो। बसीचो कंडक्टर आणि इकोचो ड्रायव्हर दोग जाण आगताक गेले। जखमी जाल्ल्या 25 पॅसेंजराक म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत घाल्यात। मुख्यमंत्री पार्सेकारान हॉस्पिटलांत वचून परिस्थितीचो अदमास घेतलो। गोंयच्या रस्त्यांचेर अपघात वाडत आसात। मंगळारा सकाळी म्हापशा करसवाड्यार बस आणि इकोचो ॲक्सिडंट जालो। ह्या भिरांकूळ अपघातान दोग जाण आगताक गेले। बसींतले 25 प्रवासी जखमी जाले। जखमींचेर म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचार केले। घडणुकेची माहिती मेळटकच मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हॉस्पिटलांत वचून जखमींची खबर घेतली। सिवियर आसा, दोग जाण गेले। उरलेल्यांचेर इमिजिएट ट्रिटमेंट जावची इतल्या खातीर हांव आयिल्लो। उरले तशें सिरियस चड कोण ना। दर म्हयन्याक सादारण 6,000 वाहनाची वाड जाता, 6 ते 7,000 वाहनां वाडटात। रस्ते तेच आसात, आमी आसात ते रस्ते रुंद करपाचो प्रयत्न करतात। सगळी कडेन रस्ते रुंदीकरण चालू आसा। त्याच्यामुळे काचा पलटी आनी डायरेक्ट पलटी जाली। इको स्पिडीन आसली, इको स्पिडीन आसली, बस पलटी जाली ना, त्यामुळे आम्ही आतमध्ये होतो सगळे। पत्रादेवीच्यान म्हापशा येवपी पॅसेंजर बसीचेर पेडण्या वाटेन स्पिडीन वचपी इको आदाळ्ळी म्हूण पळोवप्यांनी सांगलें। समोरासमोर जाल्ल्या ह्या ॲक्सिडंटान इकोचो ड्रायव्हर आनी बसीचो कंडक्टर जाग्यारूच सोंपले। गोंयच्या रस्त्यांचेर गाडयांचो आंकडो वाडला म्हूण सरकार उलोवन दाखयता, पूण बेशिस्त आनी वेगान गाडयो चलयतल्यांचेर सरकारचें नियंत्रण उरूंक ना। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। कुंकळे सावरकट्यार नुस्तें व्हरपी गाडी आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातात तरणाटो सोंपलो। आमावलेच्या एलिस्टन फर्नांडिसाक घडणुकेंत मरण आयलें। पुलिसाच्या बॅरिकेडाक लागून ॲक्सिडेंट जाल्ल्याचे लोक म्हणटात। चाळवल्ल्या लोकांनी पुलिसांक पंचनामो करपाक दिवंक ना। उपरांत लोकांनी पुलिसाची गाडी फोडली। पुलिसांनी परिस्थितीचेर नियंत्रण मेळोवंक म्हूण टियर गॅस घाल्लो, तातूंत लोक आनीक चाळवले। लोकांनी 2 पुलिसांक मार घालो। कुंकळेच्या पुलीस निरीक्षकाक निलंबीत करात म्हूण लोक मागतात। साहेब किती तुम्ही पळय मरे साहेब सोडा मरे उपाय तुम्ही हे किती ॲक्सिडेंट घ्या मरे तुम्ही आता काय मारता आणि हे करतात मार्किंग केलं ना आमगेलं सिम्बॉल काय ना त्यांचं बॉडी काढलं मार्किंग केलं ना रमेश अरे पैसे मागण्यात आला की
आमच्या भुरग्याक खालतो खालो पूण तूं कायद्यान तरी कर अशें म्हूण पांय पडले जाल्यार बॉडी हाडून मोटरसायकलार पडलो तुमकां तूं जाल्यार बॉडी तुवें मागीर तपाशी तुका जाय तें कर हांव केपेंचो मुगे हो भुरगो बाळ एक्सिडेंट जाला तो मुगेल्या चेड्या गेलो मिवणो आनी जेन्ना आमी एक्सिडेंट जालो म्हणून हांगा येयले पळोवपाक तेन्ना बॉडी ना तेगे मोटरसायकल ना कांयच ना आनी ती जी गाडी आसा म्हाका सांगले ते भाशेन स्पॉटाचे जे लोक आसा तेमी सांगले ते भाशेन ती गाडी जी आसा ती सायडी काडून दवरली आमी आनी म्हाका दिसता आमी 5 मिनटां लेट जाल्लो ती गाडी सोडटा आहले हे जे राम आसरे पळय आसा पिया वापर गोंया हाडून दवरला की तो म्हाका खबर ना ताबडतोब सीएमान तेजे एक्शन घेवचे कित्याक तो कायदेबार कसो वागता तो खबर ना आमची जो भुरगो मेला तो आमकां मेळचोच ना पूण कायद्याच्या भायर वचून काम करपाचें हे पुलिशीक कोणी सांगला आनी पंचनाम केलो म्हूण पेपर दाखयता ना एक ना कांय ना एक मार्क ना रोडाक कांय ना म्हणटल्यार हो खंय आमी आसा तें म्हाका कळना गोंया आसा काय गोंयच्या भायर आसता. मालवण गेल्ल्या गोंयच्या नुस्तेकारांक थंयच्या नुस्तेकारांनी बडयले बोटींतले सामान वाट लायले 35 कामगारांक बरोच मार लागला 3-4 बोटींतले जाळे आनी बाकीचे सामान काबार जाल्ल्यान खंय कोटभर रुपयांचो फटको बसला. बोट तांच्या उदकांत गेली म्हण कायदो हातात घेवपाचो अधिकार कोणाकच ना म्हण आमदार बेंजामीन आनी कायतू उलयलो. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी मंत्र्याकडे हो प्रश्न काडटलो. मालवणचे नुस्तें गोंयांत येवंक दिवचें न्हय म्हण चर्चा चल्ल्या. आयतारा गोंयचे नुस्तेमार मालवणचे दर्यान नुस्तें मारपाक गेल्ले तेन्ना थंयच्या सुमार 60 नुस्तेमाऱ्यांनी येवन गोंयच्या नुस्तेमाऱ्यांक मार घालो. तांच्यो बोटी नुस्तेमारी जाळे आनी बाकीचे सामान काबार केले. हे नुस्तेमार सोमाराक कुटबण जेटीचेर पावले. गोंयचे बोटीचे कोटी परस चड लुकसाण जाला म्हूण अदमास. जाळ कातरून तेमी कोयते मारले शेवले मागीर तेन्ना माने खूब मारले मागीर इंजिनाक तेमी उजी गायलो आमी लोकांक सगळ्या लोकांक मारला 30-35 लोकांक सुमार. महाराष्ट्राच्या उदकांत गोंयचे नुस्तेमार गेले म्हूण तांचेर हात घालपाचो अधिकार कोणाकच ना म्हूण आमदार कायतू सिल्वा आनी बेंजामीन सिल्वा चवकशी मागतात. आमगे मनीस थिंग गेले ते मनीस हिंग येयले अशें करून तो प्रॉब्लेम जाले ओके उदकां वचपा ना तेंगे हितून वचून डिस्टन्साचेर वचून बोट हें मारपाचें तें केलें देखून जालें मिस्टेक जालें देखून जालें तें बोट हें करपाचें बोट करून दवरपाचें मानिया मारपाक कांय लो आती हें पाना हाल म्हटलें तूं मुगे स्टेटान बी तसो नाका आमी आतां गोंय येयल्ले आमी तेंगे मातशें हें करूं नाय तें बुल ट्रॉलिंग फिशींग कोता म्हूण बंद केल्लें आमी असो एक बंद करूं ना आनी आमी कोणा मारलो नाय गोंयकारांनी तेंगे नुस्तें खूंय येता मारगांव आमगे मार्केटान येता सो आमच्यानी तें बंद करपा जाता पूण आमी तें करपा नाका इतले वर्सांनी आमगे चल बरे भाशेन घोटविलाचेर चलता आमी थिंग वयताय ते हिंग येताय सो आमकां तें हेरेस करपा नाका आतां एक बोटी झाड म्हणटा जाल्यार नियरली 30 lakhs एक झाड जाता एक झाड आतां 3-4 बोटी गेलो म्हणटा ते झाड. महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी मंत्र्याकडेन विशय काडटलो म्हूण नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान उलयला. काल जालें तें एकदम वायट बोटकार एश कोन्न दोन मारप बी म्हळ्यार हें बंद कित्याक तेय हे सायड येताय आमगे ते सायडीक गेले आसतले तेय येता म्हळ्यार आमच्यान तेंका मारूं जायना आनी ते दोयऱ्या केसां बी जावं म्हळ्यार सारकें डेंजर आनी जायते तो तेंगे मिनिस्टराक उलयन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करून कांय दिसांनी. ह्या केस्तावांक लागून गोंयचे नुस्तेमार मालवणच्या नुस्तेमारांचेर चाळवल्यात. मालवणचें नुस्तें गोंयांत हाडपाक दिवचें न्ही म्हूण आतां उलोवप चल्ला. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.